कोर्टान ऑर्डर दिली जाल्यार ओपन इलेक्शनाक तयार आसात, मात इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालचे ना म्हूण बीजेपीची विद्यार्थी संघटना म्हणटा। ओपन इलेक्शनाक जाय तसो सपोर्ट मेळूंक नाशिल्ल्यान देशभर गोंयचे विशीं चुकीची सिग्नल गेल्या म्हूण NSUआयक दिसता। एनसीपीची स्टुडंट युनियन गोंयांत ओपन इलेक्शन जावचें म्हूण खंय कोर्टांत वचपाची तयारी करता। लिंगडो कमिशनाचो रिपोर्ट एक्सेप्ट करून सुप्रीम कोर्टान HRD मिनिस्ट्रीक डायरेक्शन दिल्लें की करा म्हणून, बट वेन द सिस्टम इज बीन प्रूव टू बी अ failure and there are so many flaws, why the Directorate of Students Welfare changes the rules every now and then? तुमका जेन्ना म्हणजे माझे पॅनलाक जेन्ना दिसता की ही करंट सिस्टम जी आसा ती सारकी, सो प्रश्नूच येना की तांकां सपोर्ट करपाचो न्ही, अशें न्ही की आमी ओपन इलेक्शनाच्या अगेन्स्ट आसा, फाल्यां सगळे ते जर कोर्टान वचून जिखले, नो बट दिस इज अ बेटर सिस्टम, ही बेटर सिस्टम आनी आमी हेच सिस्टमा वांगडा रावतले। आनी अशें न्ही की ओपन इलेक्शन आसल्यार आमी इलेक्शन बॉयकॉट करतले। ओपन इलेक्शन जरी जालें जाल्यार आमी फाल्यां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले आनी आमी जिखतले। यू आर सेइंग फाल्यां कोर्टान समजा सांगले ओपन हे करा म्हणून यू विल फेस द इलेक्शन। हय, फेस करतना आमी जिखतले। एक राज्याचो मुख्यमंत्री म्हटल्यार भुरग्यांक रायट आसा की ताका वचून मेळपाक, आमी तेजे कडल्यान एक अपॉइंटमेंट मागलो, फाल्यां काय काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार आमी तेच करतले आशिल्ले। आमी तेजे कडेन अपॉइंटमेंट मागलो की आमचे 53 इयर्स वार जे येयल्ले आसा तांकां तुमचे कडेन मेळपाक जाय। तेणे आमकां टायम दिलो, सेक्रेटेरिएटान आपयले, आमी थंय मेळ्ळे वचून। तेजेर तुमी प्रोटेस्ट कित्याक केलेना? मीटिंग जाला तुमची ना just before the elections, 5 days पयली तुम्ही वता to the CM. What else can we infer with it? फायनल म्हाका एकच गजाल जाय, डू यू थिंक that boycotting election is the solution or contesting it, face the result whatever happens and continue with your agitation? See, we have to fight. Whatever is happening, it is not right. If today we had not boycotted, it would not have given a strong message. It would be given a very wrong message. But now what message goes to the entire country is that in Goa, none of the student organization, including the ABVP, has supported this movement. It is a message gone to the entire country. बॉयकॉट करप बरोबर आशिल्लें काय चुकीचें आशिल्लें? ना, बरोबर आशिल्लें, कारण पळय त्या इलेक्शनान तूं पार्टिसिपेट करून जिखूच शकना, कारण थंय करप्शन इतकें जाल्लें आसा, ती मशिनरी जी यूज जाता गव्हर्मेंटाची, रायट फ्रॉम फॉर्म, जेन्ना फॉर्म तूं सबमीट करता, तू BJYमाचो न्ही, तुजो फॉर्म थंयच्या थंय रिजेक्ट जाता, फॉर्म पावना, तूं हांगा कसो कॉन्टेस्ट करतलो ह्या इलेक्शनाक? We change the system, let us finish the elections within 10 to 15 days, let us wind up. हांगा 1.5 म्हयनो वेस्ट जाता. No, my final thing is you are going to the court. Yes. And your primary objective is to get a order. Change the system. That there should be open election from next year. Yes. Okay. इतले मजगती युनिव्हर्सिटी इलेक्शना वेल्यान निदर्शनां करतना पुलिसांनी भुरग्यांचेर हात घालो म्हूण NSUआय सयत विरोधी भुरग्यांनी प्रकरण पुलिशे मेरेन व्हेला। सो आमी सोमारा युनिव्हर्सिटीन गेल्ले पिसफूल एक डेमॉन्स्ट्रेशन करपाक की आनी VCक मेळपाक की आमचे डिमांड्स फुडें घालपाक, VCक मेळपाक, VCक जाप विचारपाक की हे जे कितें चल्लां तें सारकें न्ही म्हणून। जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटीन भितर वचपाक वताले तेन्ना एक पुलीस कॉन्स्टेबलान म्हज्या गळ्यात धरलो। So we strongly condemn what has happened and हे फाल्यां जावपाक जायना म्हणून we have also submitted a memorandum and we will put an inquiry, and if there is no action within 15 days, then आमी फाल्यां मागीर कितें करपाचें तें करतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोवा फॉरवर्ड आता काँग्रेसीचे मतदारसंघ पोखरपाचो प्लान करता। पार्टीचो म्हणयारो ट्राजनान मिडिया मुखार प्लान जाहीर केलो। शुक्रारा सावन खंय कितल्योश्योच पंचायती, ZP आनी बाकीचे फुडारी गोवा फॉरवर्डांत एंट्री मारतले। विजयाच्या फुडारपणान मोहीम चलतली। He will be directing office bearers to visit various constituencies to explain our ideologies and how we are trying to take forward what we have promised. But we will be visiting only those constituencies without disturbing the constituencies of those representatives who are part of this alliance government. We will not disturb those constituencies who are part of this alliance government. We will stretch out, because if we take out 22 out, there are another 18 open. Whatever, how many 22 or 23 that are part of this government, we will not disturb that. We will get into other constituencies and start right from the grassroots level. I would also like to inform you all that many grassroots leaders, may it be sarpanchas, may it be Zilla Panchayat members, may it be councillors, may it be other leaders, respected leaders in those constituencies,
have expressed their desire to our president to join the party. ट्रजनान मिडियांतल्या खबरावेल्यान गोंयच्या फेस्ताचोय विशय काडलो. अंदू गोंयच्या सायबाचे फेस्त खंय 4 डिसेंबराक. सरकारान खंय पयलींच 4 डिसेंबराक सुटी डिक्लेअर केल्या. And the government of Goa has already declared December 4th as a holiday. So who is awakened and who is sleeping becomes clear. This is the government calendar. This is nothing afterthought. 4th of December can be seen here. So what I am saying that we are awakened, I am substantiating it. Now who is awakened and who is awake and sleeping, the people should decide. Just try to get cheap publicity and questioning every time the Goyakar pond is only coming out of a hatred, or they are still living in darkness when the festival of lights is already supposed to, that is not, it is a symbol of light, is nothing but to enlighten human beings, and yet the people are still in darkness. We pray that they be enlightened on this Lakshmi Puja day at least, and do not run for cheap publicity. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. घेऊ एक ब्रेक.